राज्यपालान वाचिल्ल्या अभिभाषणात प्रादेशिक आराखडो माध्यम भास कसिनो राजभास लोकायुक्ताचो उल्लेखच ना अर्धेच वाचलें भाषण आमदार मिकीन सरकाराचो केलो निषेध विधानसभेत विरोधकांच्या महागठबंधनाची सरकाराक उजरावपाची तयारी शिक्षण माध्यम डिफेन्स एक्सपो माड लायफगार्ड रिजनल प्लॅन माडाचो वाद घेऊन लोक रस्त्यार मराठी कोंकणी मुळाव्या शाळांकच अनुदान इंग्लिश शाळांक दिवचे ना बीजेपीन वेंचणुके पयलीं दिल्लें उतर घेतलो यू टर्न मंचान वातावरण तापोवंक केलें सुरू आपले सप्तेश्वर कॉलेजीक सरकार अनुदान दिना म्हूण खलपान केलो निषेध गॅलरीत वतना सभापतीच्या आदेशावेल्यान पुलिसांनी आडायलो विधान भवनात मिडिया रुमातच धरले धरणे आणि डिफेन्सांत चुको जाल्ल्यान स्पोर्टिंग क्लबाक ईस्ट बंगालान मारले म्हणटा कोच मॅथ्यू कॉस्ता विधानसभेचे पयले दिसा विरोधकांनी विधानसभे परस भायरूच चड शक्ती प्रदर्शन केलें लायफगार्ड आनी माडाचो विशय तापयलो गोवा विकास पक्षाचे मिकीन काळे कपडे घालून सरकाराचो निषेध केलो राज्यपाल विधानसभेत आयली तेन्ना तो सिटावेल्यान उठलो सुद्धा ना राज्यपालाच्या अभिभाशणान अधिवेशन सुरू जालें मात प्रादेशीक आराखडो माध्यम भास लोकायुक्त राधभास कसिनो माडाचो वाद असले वादग्रस्त प्रश्नाचेर राज्यपालाच्या विधानसभेत केल्ल्या भाशणात तरी जापो नाशिल्ल्यो. The estate has earned royalty amounting rupees 491 crore on account of production of iron ore and bauxite. In order to safeguard the families affected directly or indirectly, my government had introduced umbrella scheme under which financial relief of rupees 26.45 crore has been disbursed to 6,267 truck owners engaged in mining operations in the affected areas during April to December 2015. Under the scheme, financial relief of an amount of rupees 8.27 crore has been provided to 1799 beneficiaries who lost their livelihood due to closure of mining. Under the debt relief scheme for mining affected borrowers and financial institutions, an amount of rupees 8.64 crore has been disbursed to 1,157 beneficiaries. गोवा विकास पक्षाचो मुखेली आनी नुवेचो आमदार मिकीन सरकाराचो निषेध केलो तो काळे कपडे घालून विधानसभेत आयिल्लो राज्यपाल विधानसभेत आयली तेन्ना तो उबो सुद्धा रावलो ना प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी एक्टिव्हिस्ट आनी लोकय आयतार सोमारा रस्त्यार देवले सकाळी संपावेल्या लायफगार्डांक तेंको दिवंक शेकवाल्यांनी पणजे मोर्चो हाडलो माडाक साल्वार करूंक एक्टिव्हिस्टांनी अपक्ष आमदारांक घेवन गिरी हायवेर चिपको केले शिक्षण माध्यम मराठी राजभास डिफेन्स एक्सपो प्रादेशीक आराखडो कुळ कायद्याचेर आयतारा बसका आनी ग्रामसभा जाल्यो म्हजे कडेन हांगा टेंडर लायसन आसा गव्हर्मेंटान टेंडर जें दिलां वॉटर सेफ्टी सर्विसीस प्रोवायड करपा खातीर हें टेंडर दृश्टी लायफ सेवींग सर्विसीसाक दिवंक ना हांगा म्हटलां द टेंडर इज गिवन टू दृश्टी स्पेशल रिस्पॉन्स सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड इन व्यू ऑफ द टेंडर गिवन बाय देम सो हाजो अर्थ दृश्टी लायफ सेवींग प्रायवेट लिमिटेडाक टेंडर मेळोंक ना सो हो टेंडर जें चलता 2014 ते 2000 आतां म्हणसर हें इल्लीगल आसा सेक्शन 12 प्रमाणे ताणें लायसन घेवंक जाय हांगा ताणें लायसन घेतिल्लें ना तुम्ही जे लोकांचे जीव वाचयतात ते आज सरकार निजला तुमचो जीव वाचोवपाक तयार ना ही आज परिस्थिती जाल्ली आज भंय दिसता की हो सरकार खंयच्या खंय व्हरपा लागला लोकांक
आज अजाप दिसता गोंय जे भुरगे आमचे खातीर वावरतात टेंडर कितले कोट्यांनी दिला आताच म्हणटालो तो म्हाका कितलो 24 कोटी काय कितले 28 कोटी अरे हो पयस तुमकां दियात त्या पैशांतल्यानी लूट चल्ल्या हे जे सगळे स्टेक होल्डर्स येयल्या हांगा शेक ऑनर्स येयल्या स्मॉल गेस्ट हाऊस हट्स वाले येयल्या वॉटर स्पोर्ट्स वाले येयल्या सशी लोकांक 14 कोटी आणि एक कॉन्ट्रॅक्टर आणि हे जे मेळ्ळेले आसा जे गव्हर्नमेंट आणि वयल्यान ते म्हणटा आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिता PPP हे कितें आहा परफेक्ट प्लॅनिंग फॉर पॉलिटिशियन्स. सरकारान झाडाक माडाच्या वळेरेंतल्यान काडिल्ल्यान अपक्ष आमदार काँग्रेसीचो रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी एक्टिविस्टांनी गिरी म्हापसा चिपको आंदोलन केलें. उपरांत हायवे आडायलो, ट्रॅफिक जाम जालें. कांय वेळान पुलिसांनी हायवे क्लियर केलो. काबार जाले 2017 पर्यंत आम्ही सगळे प्रमाण धरून म्हणटले की हे सरकार पुरो जालें वी विल लूक फॉर अ रियल परिवर्तन वॉट द गोवन्स वॉन्ट. RSSच्या विचारांनी जे चलपी सरकार एकाएकी त्यांच्या विचारांत कसो बदल जालो आणि कित्याक बदल जालो हो मोठो एक प्रश्न आसा. गोंयच्या लोकांनी माडाक हात लावच्या पयलीं तांकां मुळा सकट उपटून काडपाची गरज आसा. आमी हे इश्यूचेर हाफ एन आवर डिस्कशन असेंब्लीन मागतले. आमी इंडिपेंडंट आनी काँग्रेसीचो स्पोक्समॅन जो आहात आमचो डिमांड असो आहा की सरकारान जे डिसिजन घेतलां हे गोंयचे जनतेचे विरोधी आहा. कोकोनट सेव कोकोनट सत्याग्रह केला चिपको आंदोलन माड गोंय सरकारान माडाक झाडाचो दर्जो दिवपाचें कॅन्सल करपाचें ठरयलां. तो अमेंडमेंट हाडपाचो चल्ला एसेंब्लीन. हाचो आमी स्ट्रॉंगली निशेध करतात. फूल गोंयान हें आंदोलन चलतलें. सरकाराक अधिकार ना माड मारपाचो. माड ही आमची अस्मिताय आमची नॅचरल हेरिटेज. पेडणेचे सप्तेश्वर कॉलेजीक सरकार अनुदान दिना म्हणून आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलपान सरकाराचो निषेध केलो. निषेध करीत तो विधान भवनांतले मिडिया रुमा मेरेन पावलो. थंयच धरण्याक बसलो. ताका विधानसभा गॅलरींत येवपाक दिवचो न्ही म्हूण हंगामी सभापतीन आदेश दिला म्हणून सांगून पुलिसांनी ताका आडायलो. खलप म्हणटात तशें जाल्यार सभापतीन खंय ताची माफी मागची. You know, I had met governor on this issue. I did not even get a single reply. This is only to bring her to her notice that this is what her government is doing. She is not doing anything. This is what her government is doing. Particularly her chief minister is doing it. What is the demand? As simple as this. College was started because Manohar Parrikar, who is the present defense minister, granted NOC on grant in aid basis in 2012. And 2013 he withdraws the NOC if refuses to pay grants. I meet with him, he says, let me reconsider. This goes on. And Parsekar tells me, close down the college. Already we got an order, that's why, from the speaker. Please, Please, sir. Wait, show me the order. Show me the order. Order is there. Please show me the order. display. Please show me the order. Order दाखव मरे मगा. How can I do this? Please, Umesh, is it correct on your part? Please, sir, Is it correct on your order. part? Please, sir. Order from the speaker. Show it to me, man. The order will come. Show it to me. And Marshal is here on behalf of the Marshal may be there, but show it to me, Marshal. man. घेऊ एक विराम.